पयलीं सांगतलो की हो एक जंगल एरिया न्ही. तुम्ही हांगा पळयता आसतल्यार हांगाय बी रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी तेयी सायडीन रेजिडेन्शियल एरिया आसा. म्हणजे फाटल्यान जर तुम्ही हांगा पळयता जाल्यार एक PWD आसा आनी हो सगळो PWDचो स्टोरेज यार्ड, जेतून ते व्हडले व्हडले पायपां स्टोर करताले. आनी हे आजच्यान न्ही, आतां जवळ जवळ 30 वर्सां जाली आसा. पूण आज पर्यंत कशें जालां जाणा की तेणी जेन्ना पळय पायप व्हरप हाडप जाताले, हांगा ते क्लिनूय करताले आनी एवरी इयर ते हांगा बरो उजो बी घालून सगळे क्लीन करताले. आनी तेन्ना आमकां कसलीच काय प्रॉब्लम बी नाशिल्ली हांगा आनी व्हडले व्हडले अशें कांयच नाशिल्लें. बट जेन्नाच्यान एक आतां 6-7 वर्सां जाली आसतली, हांगा सगळे हे पायपय तिंगेले आतां स्क्रॅप यार्ड जाला. इट हेज टर्न इन टू अ स्क्रॅप यार्ड. सो हे जंगल न्ही, हे जंगल क्रिएट जाला, कळ्ळें न्ही. सो ही झाडां बिडां सगळीं जाल्या पळय, हांगा फक्त अजगरूच न्ही, हांगा आमी पळयिल्ले आसा 6 अजगर जे सारखे आमचे रेजिडेन्शियल एरियेचे सायडीन आसा. आनी तेणी कंप्लेन करतकीर तेणी हे पळयतकीर आमी हे एक्शन घेतला. सो आतां एक 15 दीस जाले आमी कलेक्टराक लेटर बी केल्लें, एग्ना मॅडमी आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तिका कंप्लेन करून जातकीर तिणेंच हे PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक जॉयंट वेंचर करून डेप्युटी कलेक्टर बर्वे सरांनी बी हे एस्केलेट केलें. तेन्नाच PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जॉयंट वेंचरान हे पॉसिबल जाल्लें आसा. सध्या कितले पायथन धरले आसा? एक्चुली 6 आशिल्ले, तेतूंतलो आतां एकूच मेळ्ळा. सो तुमी जर हांगा पळयता सायडीन जाल्यार आनिकूय पायप्स आसा. सो आय एम व्हेरी मच शुअर की ते तेतून आसा अजुनूय. एनिमल्स तुमचो जो कन्सर्न आसा पळय न्ही, आमी बी तांकां कितें सांगलां की दीस इज अ व्हेरी बीग यार्ड. सो एक स्टोरेज थंय करून दवरात. सो बाकीचे आमी जी पायप हांगा घराचे लागीं आसता पळय न्ही, ती थंय व्हरून शिफ्ट कर म्हणून सांगल्या. आमी आनी कांयच तांकां व्हरून हें कर कांयच आनी सांगूना तशें, इतलेंच. आनी एवरी इयर हांव PWDकूय बी रिक्वेस्ट करता की जशें पळय तुमी पयलीं क्लीन करताले तशेंच हांगा परत क्लीन करचें, सो दॅट आनी कांय जावपा ना. हांगा सापूच न्ही, बारीक बारीक ते मॉनिटर लिझर्ड बाकीचे आनी खुबशे हें आसा. कालूच आमच्याच घराच्या फाटल्यान आनी एक बरो व्हडलो लांब दिवड काय कितें तरी आमच्या टॅनंट्सांनी पळयला, अशें आसा. सो फक्त हे रेजिंग कन्सर्न जे आसा पळय न्ही ते मातशी कमी जावपाक जाय, इतलेंच. एक्चुअली द सिच्युएशन हांवें ऑलरेडी त्या कंप्लेनंटा एक्सप्लेन केल्लें की हेज मुखार देखून कितले आज धरून देखून वयले हे आनी 6 म्हयन्यान दुसरे पायथनीक रेडी जातलेच, कित्याक ही एरिया तशी आहा. सो हांवें ऑलरेडी पूण तरी पर्यंत कंप्लेनंट आनी थिंगा रेजिडंट आयकपा रेडी नासले. सो तेमी डेप्युटी कलेक्टराक बीन लेटर केली एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय सिनियर्स वी हॅड टू कम एंड रेस्क्यू इट विथ this of the PWD officials or everybody. कितलेशे पायथन मेळ्ळे आज तुमी? एक्चुअली तेन्ना आमकां व्हिडिओचे दाखयल्ले ते 4-5 कितले आसले, पूण जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां एकूय मेळला. पण जुली तुका दिसना ही जंगल एरिया आनी हे एनिमल्स रावपाचे अशें हे? म्हजें एकूच हें आहा पब्लिकाक सांगपाक, वी शूड लर्न टू लिव इन हार्मनी विथ दीस वायल्ड एनिमल्स. मनीस कितलोय जावं पूण आमी तांकांय बीन जागो दिवपा जाय तांचो रावपाक. आमचे ते नासतना आमच्यान जियोवपा जावपा ना.